वॅक्सिनेशनाच्या बाबतीत नवीन स्लॉट्स ओपन जातात. दोतोर बोरकार तुमकां आतां विस्तृतपणान ताचेर सांगतले आनी ते जेन्ना उलयतात तेन्ना देर इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट when Dr. Rajendra Borkar is talking about this. He is saying that because our vaccination is online, there are many people from outside Goa who are booking the slots आणि गोंया येवन वॅक्सिन घेतात. हें सरकाराच्या निदर्शनाक आयलां. ऑनलायन म्हणटकीर ओपन जाता. सो आमी इतले दीस चिंत्ताले की रोखडेच स्लॉट्स कशे वतात का म्हणून. सो वन थिंग जे सरकाराच्या नदरेक आयलां, भायल्यान बुकींग जावन गोंया येवन वॅक्सिन घेवपाचोय प्रकार सद्याक चालू आसा. दोतोर बोरकार कितें म्हणटात तें आयकुया. ह्याच विशयाचेर न्ही नवीन स्लॉट्स ओपन जातात तांचेरूय बी आनी मुखार या. डॉक्टर 18 to 44 डोस आहा पळय ताचो स्टेटस कितें आहा, कितले पर्यंत यूज जाला, कितले उरल्या, नेक्स्ट स्लॉट बी येवपाचे आहा रिसेंटली काय कितें? रायट. For 18 to 44 actually we had received in the month of May 32,870 doses आणि ह्या डोसांचो आम्ही वापर असो केलो की we selected 35 centers all over Goa, government health centers, आणि ऑनलाइन बुकिंग करून प्रत्येकाक आम्ही 10 vials दिली in all 35 centers for 8 days. आणि अप्रॉक्सिमेटली अवर एस्टिमेशन इज जेका 10 वायलाचे जे आमचे 10 डोसाचे जे वायल आसा, अप्रॉक्सिमेटली वी गेट 1 more dose. सो अकॉर्डिंगली एवरीबडी हॅज ट्रायड टू डू 11 doses टू अवॉइड वेस्टेज. आणि अशा तरेन वी हॅव बीन कन्झ्युमिंग प्रत्येक सेंटराक आम्ही जवळ जवळ 8 वायल्स दिली आणि दिस ड्रायव्ह विल कंटिन्यू अप टू सॅटर्डे. हो जेन्ना आम्ही ड्रायव्ह करतात तेन्ना अप्रॉक्सिमेटली 28,000 doses we will be consuming and 4,000 doses we will be left with. Okay. So we will have to plan for the usage of those 4,000 doses. तुम्ही फ्रंटलाइन वर्कर खूपशे डिक्लेअर केल्या गव्हर्नमेंटान, सो तांकां कशें हितून बी मॅनेज करपाक शकता? The proposal now is जे स्टेटीन फ्रंटलाइन वर्कर्स डिसाइड केल्यात तांकां आमचो हो कोटा जो उरला स्टेटीन प्रोक्युअर केल्लो तो डोस वापरपाची आमची इच्छा आसा. तशी आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा गव्हर्नमेंटाक अँड वी आर वेटिंग फॉर द गव्हर्नमेंट अप्रुवल फॉर दॅट सो दॅट वी कॅन हॅव दोज मार्जिनलायज डिसेबल्ड आणि असले सगळे जे लोक आसात तांकां कव्हर करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ओके. आणि नेक्स्ट 18 to 44 नेक्स्ट कोटा ऑर्डर केला वा येवपाचा? एक्चुअली गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान 5 lakh डोसीस आमी मागयल्यात, बट देन as I said, initially we received 32,870 doses आणि त्याच्या नंतर आता आमकां फक्त इंटिमेशन आयला थ्रू द मिनिस्ट्री की आमकां 36,580 डोसीस हॅव बीन एलोकेटेड. म्हणजे आता आमकां सिरम इन्स्टिट्यूटा कडेन रिक्वेस्ट करची पडटली, आमकां तांकां इन एडवान्स पेमेंट करचो पडटलो अँड देन वी वील गेट दीज डोसीस अँड ऑन द सेम बेसीस एज वॉट वी हॅव डन बिफोर आमकां परत एकदा स्लॉट्स ओपन करचे पडटले आणि देन वी वील बी स्टार्टिंग द वॅक्सिनेशन. बट एज ऑफ नाव वॉट वी आर गिवन टू अंडरस्टँड इज हे 36,580 डोसीस जे आयिल्ले आसात दे आर फॉर अवर एंटायर मंथ ऑफ जून. सो जून म्हयन्यान आमकां ही ड्रायव्ह दवरपाक मेळटली. सो मदीं मातसो गॅप पडपाक शकता? मदीं मातसो गॅप पडपाक शकता. देर इज अ पॉसिबिलिटी. अशें आमकां आयकलें की थोडे बुकींग करता ऑनलायन 18 to 44 आनी मागीर ते पावकूच ना, एक तर तेंचो प्रॉब्लेम जाता, मागीर ते असल्या केसीन कितें करप? अश्यो गजाली घडल्यात. एक्चुअली वॉट यू से इज रायट. सम पीपल बुक अँड देन फॉर सम रिझन इन बिटवीन दे कॅन टर्न पॉझिटिव्ह ऑल्सो, किंवा त्यांची कितें डिफिकल्टी असू शकता, वादळ जाल्लें आणि सो मेनी थिंग्स हॅपन आणि ताका लागून जेणे बूक केला तो मनीस सुद्धा त्या दिसा ज्या दिसा त्याने बूक केला त्या दिसा तो येवंक शकूना. वॉट वी डीड इनिशियली जेन्ना वादळ आशिल्लें आनी देर वर जिनींग डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ वीच पीपल कुड नॉट टर्न, तांकां आमी नेक्स्ट डे 5 पर्यंत आपयले. बट दीस सिस्टम वी आर स्टॉपिंग नाव. ज्या दिसा तुवें बूक केला त्या दिसा तुमी येवपाक जाय, ऑर एल्स your appointment gets cancelled and you have to rebook it. बट हे करता आसतना सुद्धा एक काम आमच्यांनी अवश्य करूं येता. हांव सगळ्यांकडे मागता की जर फॉर एनी रिझन यू कॅनॉट कम ऑन दॅट डे फॉर वॅक्सिनेशन जाल्यार तुम्ही ते अशेंच सोडून दिवं नाकात. बिफोर 9 o'clock म्हणजे बिफोर वी स्टार्ट द सेशन यू कॅन कॅन्सल युअर अपॉइंटमेंट. जर लोकांनी जर ही आपल्याक नाका आशिल्ली अपॉइंटमेंट जर कॅन्सल केली जाल्यार इमिजिएटली ऑन द पोर्टल इट इज शोन एज 1 slot अवेलेबल and somebody else can book it and make the facilities available for him or her.
सो मागणी आसा की जर कॅन्सल करपाचें आसल्यार बिफोर 9 o'clock प्लीज कॅन्सल करात सो दॅट समबडी एल्स कॅन हॅव द बेनिफीट ऑफ दॅट. ओके. रिस्पॉन्स कसो आहा 18 to 44 आणि 45 एंड अबाव हितून दोना भितर रिस्पॉन्स कसो? आमकां 18 to 44 ओवरवेल्मिंग रिस्पॉन्स आसा. मोर पीपल आर आस्किंग केन्ना आसतलें केन्ना आसतलें केन्ना आसतलें. मदींच मातसो आमकां एक हिकअप आयलो बिकॉज ऑफ द वादळ जाल्ल्या कारणान ताका लागून कनेक्टिविटी आमची गेली, लायट आमची गेली, स्टाफ आमचे येवंक शकले ना. बट आय एम हॅपी टू से की इन स्पायट ऑफ ऑल दीज डिफिकल्टीज मोस्ट ऑफ द सेंटर्स स्टाफ केम. वी मॅनेज टू अपलोड देम लेटर. लायटीचो प्रॉब्लम आमी हँडल केलो अँड देअरफॉर we have been successful in vaccinating a good number of people. We have vaccinated around 20,000 people in the age group of 18 to 44, and I'm happy with this number, though not fully happy because some more could have been vaccinated. And of this प्रायव्हेटान केल्ले 2,761 आणि गव्हर्नमेंटान केले 17,563. सो नंबर इज फेअरली वेल. आम्ही आणि स्लॉट जर ओपन केले जाल्यार प्रोबेबली मोर पीपल ऑफकोर्स कूड हॅव कम. सो इन शॉर्ट रिस्पॉन्स फॉर 18 to 44 इज गुड, ओवरवेल्मिंग. माय ओनली वरी इज many people from other states also have booked this, the portal being online. आणि ताका लागून आमचे थोडे स्लॉट्स फॉर अदर पीपल वतात. वी हॅव रिपोर्टेड दिस टू द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि तांकां एप्रोप्रिएट स्टेप्स घेवपाक लायल्यात. आमी मिनिस्ट्रीकूय हेजे विशीं कळयल्लें आसा. बट ओवरऑल रिस्पॉन्स इज स्टेटीन पे केल्ले आसता ते स्लॉट न्हू, स्टेट गव्हर्नमेंट. रायट, स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज पेड फॉर दीस स्लॉट्स. ओके. आणि दुसरे 44 जर एक्स्ट्रा म्हणजे ते वचन चड यूज जायना जाल्यार ते तुमकां 18 to 44 दिवपाक मेळटा काय कितें कंडिशन? नो, द कंडिशन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज की जे doses are supplied by the center, by the ministry, free of cost. They are exclusively to be used only for 3 categories, and those 3 categories are healthcare workers, frontline workers, and people above 45 years of age. And we cannot exchange these two stocks. Okay. आणि खुबशे डोसीस तुमचे पळोवन दिल्या. काल एक हेल्थ मिनिस्ट्रींतल्यान एक गायडलायन्स येयल्या कितले गॅप आसपाक जाय, ते पॉझिटिव्ह आसले जाल्यार कितले, पॉझिटिव्ह जावन हॉस्पिटलायज आसा जाल्यार कितले. सो दिस इज समथिंग दॅट वी वूड लायक टू टेल द पब्लीक दॅट समजा एखाद्याक कोविड जालो जाल्यार त्याने कितल्या दिसानंतर वॅक्सिन घेवपाक तो एलिजिबल आसा. दिस इज वन क्वेश्चन कॉमनली आस्क्ड. I want to tell here that it is a gap of 90 days from the time he has suffered from COVID. म्हणजे साधारण 3 महिन्यांनी त्याने डोस घेऊ येता. सेकंडली समजा एखाद्याक पहिलो डोस घेतला आणि मागीर त्याका कोविड जालो जाल्यार सुद्दां द गॅप रिमेन्स द सेम. अनदर 3 months he should wait and then take his second dose. Third thing is, समजा for any reason patient was admitted seriously ill आशिल्लो for some other reason, जाल्यार how long should he wait to take the second dose? I mean first dose, then again it is 3 months. So 3 महिने हो फिगर आमी याद दवरपाक जाय. So there should be a gap of 3 months for taking the vaccine. कोविड जावन जर हॉस्पिटलायज जावन चड टायम उरलो जाल्यार ताका बी सेम आसतलें? 3 महिने सेम आसतलें. ही नीड्स 3 months to recover. Another important आणि एक आमकां नोटिफिकेशन कालूच आयला. People were asking all this while whether pregnant women and lactating women can take the dose काय म्हणून. तर pregnant women, they haven't taken any decision as yet, but they have declared from yesterday onwards that lactating women can take the vaccine very safely. So जी बायल आपल्या भुरग्याक दुधाक जाता तिच्यान फ्रीली हे वॅक्सिन आमचे कोविशिल्ड जे वॅक्सिन आसा तें घेवं येता. बट प्रेग्नंट वुमन नॉट डिसायडेड एज एट. ओके. आणि हे जेन्ना गॅप वाडयला हेंच्यानी 2 वॅक्सिनेशना मदले, तेन्ना जे ऑलरेडी वॅक्सिन घेतल्या आनी तांकां तुमी डेट दिल्या की नेक्स्ट वॅक्सिन तुज्या ह्या डेटीक, ते लोक त्या टायमार थंय येवपाक शकता. दिस इज अनदर प्रॉब्लम दॅट वी आर फेसिंग. पयलीं जेन्ना आमी डोस दिल्लो दॅट वॉज बिफोर 14th May, तेन्ना वी वेर आस्किंग द पीपल टू कम बॅक आफ्टर 6 weeks, दॅट इज 42 days. And that was the guideline at that point of time. Then आमचे जे 2 committees आसात, they are called as NTAGI आणि NAGVAC म्हणून, which are expert committees. तेणी अशें आता डिसिजन घेतला आफ्टर लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन दॅट इफ वी टेक द डोसीस आफ्टर 12 weeks, म्हणजे द गॅप बिटवीन द 2 doses फ्रॉम फर्स्ट डोस टू सेकंड डोस, इफ इट इज केप्ट अप टू 12 weeks to 16 weeks,
then the response is much better than if it is taken at 6 weeks. So आता गव्हर्नमेंटान पोर्टलानूच नेसेसरी चेंजेस केल्ले आसात. And if anybody comes at 6 weeks, that is after 42 days, the portal itself doesn't accept them as beneficiaries. आणि ते ताका सांगतात की हेजी अजून तारीख जावना म्हणून, आणि ताका 84 डेजा नंतरची तारीख सांगतात. सो माझ्या सगळ्यांकडे मागणी आसा की जेणी फर्स्ट डोस घेतला आणि ज्यानं तो सेकंड डोस आता केन्ना हेजेर जर तेंचे जर डिस्कशन आसत जाल्यार इट इज आफ्टर 84 days. For that matter, I would say for simplicity, it is after 3 months from taking the first dose. पण गावातले कोण जर जाणटेले जर तांकां बरोवन दिल्ले फुडली डेट ते पोर्टलाचेर गावून ते डायरेक्ट येतात. सो वॉट वी हॅव डन फ्रॉम अवर साइड दॅट आम्ही प्रिंट मिडियाचेर हे डिक्लेअर केल्लें आसा, सोशल मिडियाचेर हे डिक्लेअर केल्लें आसा, इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचेर हे डिक्लेअर केल्लें आसा. आणि परत आम्ही सगळ्यांकडे मागतात की जण एकल्यान हो मेसेज मातसो पसरवचो आणि आमकांय हेल्प करची. आणि ते चडशे जे सिनियर सिटीजन्स आसात 60+ अँड ऑल, तांकां मातशी हेल्प करची टू टेल देम दॅट इट इज ओनली आफ्टर 3 months. 45 and above चे न्हू कितले डोसीस आता इन स्टॉक आहा, कितले यूज केल्या? सो आमकां टोटल फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्नमेंट वी रिसिव्ड 6,31,720 doses for the people above 45 years and healthcare workers and frontline workers. हातूंतले आमी 4,51,416 doses यूज केले आणि आमच्याकडे 1,94,100 doses आता आसात. सो टू से वी हॅव इनफ डोसीस. आय रिपीट, 1,94,100 डोसीस आमच्याकडे आसात. अँड हॅपी टू इन्फॉर्म दॅट आमची जी वेस्टेज आसा इट इज नेगेटिव्ह. म्हणजेच 10 डोसाचे वायल जर दिला जाल्यार ऑप्टिमली यूज करून आमकां तेतूंतल्यान 11 डोस सुद्धा मेळ्ळ्यात. सो वी आर एबल टू यूज मोर देन गव्हर्नमेंट एक्सपेक्ट्स अस टू यूज अँड वी आर एप्रिशिएटेड एट सेंट्रल लेवल. वी आर नेक्स्ट टू केरला. Even Kerala has got good figures, and next to that is Goa. So we are using the best in a best way that we can use the resources. And we have 1,94,100 doses. And recently, to add to that, we have received intimation for some more doses also. I'm not clear now, but they have said for the month of June also we are about to get more doses for 45 and above. So our problem is only of the 44 and 18 to 44 age group doses je melpache te, but we have enough doses for 45 and above.